जे आमच्या महाराजान जी नाळ ज्या पोजिशनार दवरल्या आनी ही पोजिशन कित्याक कोणाक अटॅक करूंक दवरली हे सगळे पिक्चर जेन्ना जगभर पावले पळय न्ही आनी हेचो आसा बाबा हा कोण तरी तूं अटॅक करताले आमकां आनी त्याच्यासाठी हे सगळे तयार केल्ले जाल्यार हे गोष्टी जेन्ना जगभर पावले तेन्ना लोक हजारांनी लोक येता आनी येता त्या वाटेरच व्हडलो फोंड पडला आनी लोकांक येवंक मेळना आनी लोक येवन आमची चेष्टा करतले आमचे गव्हर्मेंटाची चेष्टा करतले तेन्ना अशें खंय तरी जायना आनी आमचे प्रोग्राम करता आमी 2 वर्सां प्रोग्राम जालो गेल्ल्या वर्सा लोक सामको ही जागा पावंक नासली जाल्यार ह्या वर्सा प्रोग्राम जालो तेन्ना 200 ते 250 लोक कित्याक कारण कितें खंय तरी लोकांक फटयता अशें दिसता तेन्ना हांव सुभाष बाबा कडेन मागता की तेच्या हातींत हे सगळें आसा तेणी ह्या येताच्या सिजनाक तरी हे करून दाखोवपाचें ना तुमचें जायना आमकां खंय तरी सांगा आमी शिवप्रेमी कडेन वचोन कितें तरी हेल्प मागून तेची राखण करून तेका खंय तरी पडपाचो स्टॉप करूंक शकता तूं आतां व्हडलो फोन पडले कडेन आसा आमी ज्या नाळी कडेन रावन उलयताले पळय आज ह्या पट आमकां थंय रावंक मेळना कित्याक बसला तो तूं पडत बिडत म्हणून आमी त्या जाग्यार रावंक ना तेन्ना आमचे सीएम इतल्या हे अभिमानान येवन आमकां मोठ्या गोश्टी सांगता जेन्ना ह्या शिवाजीच्या प्रश्न आसा तो तेणी हातींत घेवना जाल्यार हे व्हडलो लजेचो प्रश्न आमकां न्ही आनी आमच्या गव्हर्मेंट सरकाराक वचून आसतलो आनी हे इतिहास प्रेमींक हे मोठे दुर्दैव आसा की लास्ट 10 वर्साचे लढो दिवन बसून बेतुलकारांचो लढो जो आसा तो दिवन बसून हांगा हो किल्लो आजुनूय ह्या दुखद अवस्थेन हेची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार अशें दिसून येता की हांगा म्हाका दिसता कोणें हो किल्लो बांदलोच ना आज परिस्थिती अशी जाल्या की प्रत्येक किल्ल्याक हांगा क्रॅक जाल्ले आसात केन्ना हो किल्लो कोसळत आनी कोणाचेर जर पडत हेची गॅरंटी काय ना आर्कायव्स आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट मिनिस्टर जे आसात तेणी फक्त आश्वासनां दिल्ल्यात हांगा हेजे पयलीं बी हांगा आमदार हांगसरलो गांवचो आमदारान बसून खूब फावट आश्वासनां दिल्लें आसा पूण तेजेर कांय केल्लें ना आतांय बी जो आमदार आसा तो फक्त आश्वासनां दियत आसा लास्ट 2 वर्सां जालीं गोंयचे मुख्यमंत्र्यान हांगा आश्वासनां दिलां की आपूण रेस्टोर करतलो म्हणून किल्लो पूण आजून तेजे कसलोच अत्तो आनी पत्तो ना फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजाचे नांवान राजकारण करचें न्ही सरकारा कडेन म्हाजी विनंती आसा फक्त राजकारण करचें न्ही वो किल्ल्याचें खंय तरी अस्तित्व दवरचें ह्या गांवाचें खंय तरी अस्तित्व दवरचें सबस्क्राईब